नमस्कार. सीट डायरीच्या 8व्या भागात तुमका सगळ्याक मना काळजातल्यान येवकार. आमकां आनी आमच्या चॅनलाक तुमचो अफाट मोग मेळटा आनी तो सदांच असोच मेळत रावचो. जर तुम्ही आमचो चॅनल सबस्क्राईब करूना जाल्यार तो मुजरत करात. तर सीट डायरीत आज आमी तुमच्या खातीर घेवन आयल्यात एक नवी कथा, नीलावती. तर अजय बाब, आता म्हजें काम सोंपलें. आता मुखाल्ल्यो गजाली तुमी आनी कामत बाब पळोवन घेयात. ब्रोकर कमलेशान हासत म्हणलें. थँक्यू कमलेश, खरेंच खूब व्हडलें काम केलें तुवें म्हजें. तुमची ब्रोकरेज मागीर गुगल पेतल्यान धाडटा. अजयान कमलेशाचे आभार मानले. देव बरें करूं कमलेश बाब. फाल्यां तुज्या पेमेंटाच्या जाग्यार घालुया. कामत बाबानूय कमलेशाचे आभार मानले आनी कमलेश थंयच्यान गेलो. अजयान बंगल्याचेर एक नदर मारली. नीलावती सदन. 2 मजली बंगलो पळोवपाक तर व्हडलो दिसतालो, पूण बरी कुयदाद घेतली नाशिल्ल्यान तो खूब मेळ जाल्लो. सांगपाचें जाल्यार खूबच भिरांकूळ दिसतालो. कितें पळयता? बंगलो मातसो बुरसो दिसता न्हय. हांव हांगा एकटोच रावता. एकटो कितलो म्हण निवळ करतलो? कामत बाबान म्हणलें. ना ना ना, तशें कांय ना कामत बाब. हांव समजूंक शकता. आनी एकटोच म्हणल्यार बायल भुरगीं कोण ना तर तुमकां? अजयान प्रस्न केलो. भुरगीं नात, बायल आशिल्ली. 10 वर्सां पयलीं सोंपली. ही घे वयले रुमाची चावी. भायल्यांतल्यान सोपणां आसात. म्हज्यान वयर चडूंक जायना. तुकाच वचचें पडटलें. 10 वर्सां जालीं तो रूम बंद आसा. खूब घाण आसतलो. तुका मातसो साफ करचो पडटलो. ओके, कांय प्रॉब्लेम ना कामत बाब. बरें तर हांव वयर वचून रूम पळोवं? कामत बाबा कडल्यान चावी घेवन अजय वयर आयलो आनी ताणें रूम उगडलो. खरेंच रूम खूबच व्हडलो आशिल्लो. अटॅच टॉयलेट बाथरूम आनी भितर किचन सुद्दां आशिल्लें. पूण कामत बाबान सांगिल्ल्या प्रमाण खूबच घाण आशिल्लो. हडगळीचें सामान तर खूबच पडिल्लें आनी ताचेर अर्द इंच सुमार धुल्ल साचिल्लो. ओ माय गॉड, हो रूम तर चडूच डर्टी आसा. अजय जी, लग जाओ काम पे. अजयान सकयल वचून कामत बाबा कडल्यान झाडू हाडलो आनी आपल्याच्यान जाता तितलो रूम निवळ केलो. अजय आज खूबच खोशी आशिल्लो. खूब धडपड करून वेर्णाच्या एका व्हडले कंपनींत ताका जॉब मेळिल्लो. पूण धारगळच्यान वेर्णा येवप ताका खूबच कठीण जातालें. म्हणून फाटलो 1 म्हयनो तो वेर्णा लागसर भाड्याक रूम सोदतालो. निमाणो कसो तरी ताका साकवाळे हो रूम मेळ्ळो. अपेक्षे परस चडूच व्हड आनी खूबच कमी भाड्यात. आतां तकलेर आशिल्लो पेच मातसो तरी उणो जाल्लो. रातचे 2:30 जाल्ले. अकस्मात आयदनांच्या आवाजान अजयाक जाग आयली आनी ताका नळाच्या उदकाचो आवाज येवपाक लागलो. तो उठलो. ताणें लायट पेटयली आनी बाथरुमांत गेलो. बाथरुमांत खरेंच नळ चालू आशिल्लो. आतांच उदक आयला दिसता. कितली वर्सां हो नळ असो चालू आशिल्लो देव जाणा. अजयान नळ बंद केलो आनी परत येवन आपल्या जाग्यार न्हिदलो. दुसरे दिसा कामावयल्यान येवन अजय गरजेचें कांय सामान हाडपाक लागींच्याच एका दुकानार गेलो. खंयचो बाप तूं? हाच्या पयलीं केन्नाच हांगा पळयलो ना तुका. दुकानदारान विचारलें. हांगा कामतीच्या नीलावती सदन बंगल्यांत भाड्याक रावता. अरे बाप रे, बरोच डॅरिंगबाज मरे तूं. म्हणल्यार भाऊ, हांव समजलो ना.
काय ना, पूण सांबाळून राव. दुकानदार उलयलो आनी गेलो. पूण अजयाच्या मनात खूब प्रस्न निर्माण करून गेलो. रातचो अजय सुस्त न्हिदिल्लो. तेन्नाच परत आयदनाच्या आवाजान ताका जाग आयली. ताणें दोळे उगडले. तेन्नाच जनेलाचें दार धडाक करून उगडलें. ताणें जनेला कडेन पळयलें. पळयत जाल्यार भायले चान्न्याच्या उजवाडांत ताका जनेला कडेन एक बायल दिसली. एकदम भयानक कशी. लांब केस सोडिल्ले. कोण थंय? अजयान बेगी बेगीन उठून म्हणलें आनी ताणें लायट पेटयली. पळयत जाल्यार रुमांत कोणूच नाशिल्लो. अजय परत न्हिदपाक गेलो. पूण ताका रातभर न्हिदूच पडली ना. खरेंच कोण आशिल्ली थंय? जनेल तर बंद आशिल्लें. ताका खिळी घातिल्ली. मागीर तें उगडलें तरी कशें? दर राती आयदनाचो आवाज जाता तरी कसो? मन प्रस्नार प्रस्न तयार करतालें, पूण ताची जाप ताका मेळनाशिल्ली. दुसरे दिसा तो सकाळी फुडेंच कामत बाबाक मेळपाक गेलो. आंगणांतल्यान ताणें कामत बाबाक उलो मारलो. कामत बाब, कामत बाब. कितें अजय? कितें जालें? कामत बाब, तुमकां कितें विचारपाचें आशिल्लें. विचार मरे. म्हज्या रुमांत म्हाजे पयलीं कोण रावतालो? कोण ना. तो रूम बंदूच आसतालो. कित्याक? कितें जालें? काल राती म्हाका रुमांत एक बायल दिसली. बायल? कामत बाब हांसलो. खरेंच कामत बाब? खूब भयानक. ओगिरा, 5 साल आसतलो तुका. ना कामत बाब, तो भास न्ही. लोकांनी कित्याक कितें तकलेंत बीन भरला आसतलो तुज्या. अशें म्हणलें आनी कामत बाब भितर गेलो आनी अजयाचे प्रस्न अनुत्तरीतूच उरले. सांजचो कामावयल्यान येतना अजय दुकानाचेर गेलो. कांय सामान घेवन ताणें दुकानदाराक म्हणलें, भाऊ, काल तुमी म्हाका डॅरिंगबाज कित्याक म्हणलें? कांय ना रे, अशेंच. ना भाऊ, तुमी कितें तरी लिपयतात. आरे ते कामताचे भानगडीत कोण वचना म्हणून म्हणलें. भाऊ, काल म्हाका म्हज्या रुमांत एक बायल दिसली. सांगात न्ही भाऊ, तुमी म्हाजे कडेन कितें लिपयतात? अशें म्हणटात की त्या निलावती सदन बंगल्यात फुटाडकी जाता. कामतीचे बायलेचो आत्मो अजुनूय बंगल्यात आसा. वाड्यावयले खूब जाणांक ती बंगल्याचे वयले जनेलांत दिसता. हांवूय त्याच वयल्या रुमांत रावता भाऊ. म्हणल्यार घडये गजाल फटूय आसत. लोकांचें कितें? तोंडान येता तें उलयतात. कामतीची बायल कशी मेली भाऊ? पिशी आशिल्ली ती. खूब वर्सां घरातूच बंदिस्त आसताली. कामत तिका भायर सोडिनाशिल्लो. अशें म्हणटात ती भुतांचेर आत्म्याचेर कितें तरी अभ्यास करताली. एक दीस वीख खावन मेली ती. आतां तिणें वीख खालें काय खावयलें हें तीच जाणा. म्हाका दिसता हांवें रूम सोडल्यार बरो.
अशें म्हणत अजय थंयच्यान गेलो. आतां रुमांत पांय घालपाक सुद्दां अजयाचें मन भितालें. ताची नदर थंय पडिल्ल्या अडगळीच्या सामानाचेर पडली. थंय एक पुस्तक आशिल्लें, जाचेर हेर सामानावरी धुल्ल आशिल्लोच, पूण त्या धुल्लाचेर कोणाचे तरी हाताचे ठळक ठशे आशिल्ले, जशें की तें पुस्तक कालूच कोणे तरी वाचलां. अजयान तें पुस्तक हातांत घेतलें. निलावती अशें त्या पुस्तकाचें नांव आशिल्लें. अजयान तें पुस्तक उगडलें. त्या पुस्तकांत कांय हातान बरयल्लीं पानांय आशिल्लीं. आत्मो म्हणल्यार कितें? आत्मो मायक्रो एंटिटीच आसता. मनशाचो आत्मो कावळ्यात किंवा मुयेक वचपाक शकता? ना. आत्म्या खातीर कूड ही आंगावयल्या कपड्या सारकी आसता. जसो मनीस आपले कपडे बदलता तसो आत्मो शरीर बदलता. मनशाचो आत्मो फक्त मनशाच्याच कुडीत वचपाक शकता, पूण तो जनावरांक आनी पक्ष्यांक आपले ताब्यांत दवरपाक शकता. अतृप्त आत्मे आसतात? हय. जेन्ना शरीर एखाद्या अपघातात नश्ट जाता तेन्ना त्या आत्म्याक खबर आसना, कारण ताचो धर्तरे वयलो वेळ पुराय जाल्लो नासता, पूण ताका शरीर सोडचें पडटा. आत्मो शरीर सोडटा, पूण तो थंयचो परिसर सोडिना. तो त्याच परिसरांत रावता आनी मनशा कडेन संवाद सादपाक तो वेगवेगळ्या गजालींतल्यान आपल्यालें अस्तित्व दाखयता. पुस्तकांतलीं उतरां वाचून अजयाक खूब भिरांत दिसली. ताणें पुस्तक वाचप बंद केलें आनी चारूय वटांनी आपली नजर घोंटायली. आतां ताचें मन खरेंच भियेल्लें. आज रातभर न्हिदप ना अशें ताणें थारायलें. रुमांतली लायट चालूच दवरून तो आड पडलो. ताणें दोळ्या वयल्यान चादर घेतली. काळीज धडधडत आशिल्लें. घडयाळांत 2:30 जालीं आनी तेन्नाच लायट गेली. बाथरुमांतलो नळ आपोआप चालू जालो. जनेलाची दारां नेटान आपटोवपाक लागली. भायर कुत्र्यांचें विचित्र भोंकप चालू आशिल्लें. अजयान हळूच दोळ्यावयली चादर सकयल केली. पळयत जाल्यार जनेला कडेन ती उबी आशिल्ली. चान्न्याच्या उजवाडात तिचो चेहरो स्पश्ट दिसतालो आनी ती अजयाक टक लावन पळयताली. अजयान दोळ्यार परत चादर ओडली. श्वासोश्वास नेटान चलिल्लो. कांय वेळान ताणें चादर परत सकयल केली, जाल्यार ती ताच्या पांया कडेन आशिल्ली. आनी एक नजर लावन ताकाच पळयताली. अजयाचे दोळे मुखार काळोख आयलो आनी जेन्ना ताणें दोळे उगडले तेन्ना सकाळ जाल्ली. अजय उठलो. आतां आनी हांगा रावप ना हें मनांत थारावन तो बॅग भरपाक गेलो. आनी बॅग भरता भरता ताची नदर तो न्हिदिल्ले त्या जाग्यार पडली. आनी मुखारलें चित्र पळोवन ताचे दोळे मुखार काळी कुपां आयलीं. तो ज्या जाग्यार न्हिदिल्लो थंय ताची कूड पडिल्ली. ताचे कुडी भोंवतणी मूस भोंवताले. जाल्यार जनेलांतल्यान कामत बाब आनी वाड्यावयले हेर लोक ताचे कुडीक पळयताले. काल सांजचोच पळयल्लो मरे हांवें ताका. रातीच जालां आसतलें रे. अजयाची नदर निलावती पुस्तकाच्या फाटल्या कवरार पडली. चत्राय. हें पुस्तक वाचपाक सुरू केल्यार मदींच वाचपाचें सोडचें न्हय. तर सीड डायरीत तुम्ही आज आयकताले कथा निलावती. तुमकां जर आमची आयची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात,
शेअर करात, कमेंट करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात.